म्हजे घर येवजण फक्त भायल्या लोकां खातीर आसा। हे येवजणेचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईन केला। पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत विजय उलयलो। सरकार म्हजे घर येवजणेचे दिसान दीस प्रदर्शन करता, पण म्हजे घर येवजण ही फकत भायल्या लोकां खातीरूच आसा। हाचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईन केला। तशेंच सर्गेस्त मंत्री रवी नायकान गोंयच्या शेतकारां खातीर जायत्यो पॉलिसी हाडल्यात। फाटले 4 दीस सेगीत पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांचे जाल्ले लुकसाण भरपाय म्हूण म्हजे शेत येवजण हाडल्यारूच मंत्री रवी नायकाच्या आत्म्याक शांती मेळटली अशें विजयाचें म्हणणें। तशेंच गोवा फॉरवर्ड, आप, आरजीपी आनी काँग्रेसीन म्हजे घर येवजणेक विरोध केल्लो। तांकां कितें तें शिकोवचें पडटलें अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर येवजणेच्या शुभारंभा वेळार केल्लें। हे विशीं कागाळ करपा खातीर आतां आमदार विजय सरदेसाय आनी विरेश बोरकार राज्यपालाक वचून मेळटले। मंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात, जे बिगर गोमंतकी आहात, म्हळ्यार गोंयकार न्ही, तांकां सांगता, एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां। तुमचे रेग्युलरायजेशन जावंक कोण सोदनासलो, तुमचेर कोंत्र कोण आशिल्ले? रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता। ही नांवां घेवप म्हळ्यार कितें? बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक, म्हळ्यार जे नॉन गोवन आसा, तांकां मुखेलमंत्री इन्साइट करता। कित्याचेर इन्साइट करता तो? ऑन आवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा, आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता। ही लोकशाय, तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना। फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे नामा काणकोणकार करा म्हणून, दोळ्या हांकां धरून रस्त्यार। सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन। आनी हांव ह्या नव्या गव्हर्नराक वचून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणां खातीर वचचें पडटलें ताजे मदें, कित्याक हें सारकें न्ही। दिस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से, नॉट ओनली क्रिएटिंग अ वोट बँक, बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन। अशें जावंकूच शकना। गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं, पावस खंयचो ऑक्टोबर, एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो। जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात, तर सगळीं शेतां पडल्यात न्ही, सगळ्या शेतकारांक लॉस जाल्लें आहा। आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना, रवी नायक जर आशिल्लो जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो। आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।